व्यासाय भवनाशाय श्रीशाय गुणराशये हृदयाय शुद्धविद्याय मध्वाय च नमो नमः। प्रथम आमगेले संस्थान आराध्य देव व्यास रघुपति नरसिंहांग मुख्य प्राणांग तशींजी आमगेले काशीमठ संस्थानाचे गुरुपरंपरेचे यादवेंद्र तीर्थ स्वामी दकुनु आमगेले कळगतिरी आम सगळ्यांकय धर्मबोध दिवन घेवन देवाल विषयांतू संस्थाना विषयांतू प्रीती येवची केलेलं तसले एक आमगेले श्रीमद सुधींद्र तीर्थ स्वाम्याले दिव्य वृंदावनस्थ मुख्य प्राण उडगास करून घेवन तांगेले आशीर्वाद मागून घेवन काशी मठाधीश श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वाम्याले दिव्य चरणांक वंदन करतची हे एक पंचाब्ज क्षेत्रां भितरी श्री लक्ष्मी वेंकटेशालय सन्निधानाचेरी जावची तसले वसंत मासाचे एक पर्वकालाचेरी स्वाम्याले आज्ञानुसार बहुळ पाडव्या ते दिसू जावची तसले शिवशुमार पूजा हाजे विषय अंतू एक जनांक शिवशुमार म्हळ्यार कसलें ताजे विशीं खंयची खातीर ती पूजा करची ताजे निमित्त कसलें आमकां एक प्राप्त जाता म्हणलें विचारू तुमकां सांगचे खातीर प्रयत्न करता। अशेष जगदाधार शिवशुमारो हरिपरः सर्वे ब्रह्मविदो नत्वं तं यान्ते परमं पदं म्हणून आमगेले भागवताचे पंचम स्कंदां भितरी शिवशुमाराले वर्णना देवान केल्या। शिवशुमार म्हळ्यार परमात्माले महाविष्णूले अवतारांतुलेची एक विशेष जावन आशिल्ले भेद परमात्मा महाविष्णूची म्हणीत शिवशुमाराचे आराधना आमगेले नित्य देवतार्चनेंतू येता। आमी कलशार्चन करतना शिवशुमारांतर्गत म्हणून सांगून घेवन अंतर्गत परमात्माल चिंतन करतची 100 देवांक कलशांतू कला आवाहन करून घेवन तदनंतर ताका अभिषेक करताच देवाक। तसल ते एक शिवशुमार म्हळ्यार हे एक ज्योतिर्मंडलां भितरी परमात्माले एक विशेष जावन आशिल्ले अवतार त्या अवतारांतू कशें म्हळ्यार ताजे पुच्छ भाग म्हळ्यार सकलचे शरीराचे भागांतू वृश्चिक म्हळ्यार चेळू ताजी एक आकृती जावन आसा वयचे भाग सगळोची देवालयाची एक विशेष जावन आशिल्लें चतुर्भुज जावन आशिल्ले विष्णूले एक चिंतना तांत भितर सांगल्या। तसल ते एक शिवशुमाराले आराधन केले निमित्त परमात्मू कालनियामक म्हणून दाखोवन दिलेलो तसलो अवतार तो तांतू आमगेले भूरलोक भुवरलोक स्वरलोक महरलोक तपोलोक जनोलोक सत्यलोक म्हणून ह्या 7 लोकांतू ज्योतिर्मंडल म्हणून आसता त्या ज्योतिर्मंडलाचे अधिपती जावन घेवन सक्कड नक्षत्रांक राशींक तशीची आमगेले सप्तऋषींक सक्कडांक येसकिना एक घेवन तो सगळेची ह्या नभोमंडलांतू तांकां मध्ये आसून घेवन तांणी तागेले प्रदक्षिण काण घेवन ताणी सांगिल्ले प्रकार सगळेची हे लोक तांणी नियंत्रण करताची म्हणून सांगताच। तसल ते एक शिवशुमाराले पुच्छ भाग म्हळ्यार बाल्ला तुदयेरी ध्रुव नक्षत्र ध्रुवाले विशेष जावन आशिल्ले सानिध्य थंय दवरून घेवन तो सगळे लोकांक बरेपण करता म्हणून सांगलां। प्रत्येक मनशान त्रिसंध्या कालाचेर संध्यावंदन कोरका म्हणून कोण त्या ब्रह्मचारी जावन आशिल्ले वटूक आचार्य उपदेश करतात। तशींची ह्या भागवतांतू सांगलां कसं म्हळ्यार त्रिसंध्या कालाचेर नभोमंडला पळोवन घेवन हो एक मंत्र सांगून घेतली म्हणून जाल्यार कसलो मंत्र म्हळ्यार ओम नमो ज्योतिर्लोकाय कालायनाय अनिमिषां पतये महापुरुषाय धीमहि। ओम नमो ज्योतिर्लोकाय कालायनाय अनिमिषां पतये महापुरुषाय धीमहि म्हणल तसल मंत्र सांगून घेवन ते नभोमंडलाक पांय पडले म्हणून जाल्यार आमगेले जन्म जन्मांतराचे कसले पाप आसा ते पाप नाश जाता म्हणून तांचे भितर सांगता। तसल एक परम पवित्र जावन आशिल्ले शिवशुमार चक्राची एक आराधना स्वाम्याले एक आज्ञानुसार हांगा करच्याक स्वाम्यान आमकां अनुग्रह करून दिला। इत्याक म्हळ्यार पोरू संवत्सरां भितरी शोभकृत नाम संवत्सरांतू स्वाम्याल चातुर्मासू बेंगळूर नगरींतू चल्ललो। केन्नाय स्वाम्यान चातुर्मासा भिशी फुडें परम परात्पर गुरू जावन आशिल्ले सुकृतींद्र तीर्थ स्वाम्याले पुण्यतिथी आराधन करची। ह्या संवत्सरांत पुण्यतिथी आराधन करतना देवान स्वाम्याक दिसयलें ह्या पंथा सुकृतीन स्वाम्याले 52 वर्साचे पुण्यतिथीची आराधना
ती आराधन कशी जाव का म्हणा रे सगळे वर्ष सांगतो स्वाम्याला पुण्यतिथीचे तिथीचे प्राधान्यता नातल्यार स्वाम्याला नक्षत्र पूर्वाषाढा नक्षत्र ताक एक प्राधान्यता देऊन घेऊन देवताराधन जाऊ का स्वाम्याला एक स्तुती करू का स्वाम्याला स्तोत्र सांगून घेऊन नमस्कार करू का वायुस्तुती नरसिंहस्तुती इत्यादी सांगून घेऊन देवाक नमस्कार करू का आणि विशेष जाऊन घेऊन देवाला प्रीती कतरी अनेक आराधना त्या दिसाचेर करच्याक आम्ही प्रयत्न करू का म्हणून स्वाम्यानं मनांत लेखून घेऊन आमकां एक आदेश दिलो। त्या प्रकार स्वाम्याला पुण्यतिथी जावन जाल्या नंतर प्रथम येवची तसले तिथी म्हळ्यार बहुळ पाडव्या तिथी ते दिवसू हनुमंत आराधन करून हनुमंताले पूजन करून घेऊन स्वाम्यानं केन्नाय आराधन करता तसले सुकृतीन स्वाम्याला पादुक तशी सुधींद्र तीर्थ स्वाम्याला पादुक दवरून घेऊन ताका विशेष जावन घेऊन स्वर्ण पुष्पार्चन स्वाम्यान केली। ताजे नंतर वयल हाका स्वाम्यानं अशींच एक शिंशुमार चक्र दवरून घेऊन सगळ्यांकय पुरुष वर्गाक स्त्री वर्गाक ब्रह्मचारींक हांग सगळ्यांकय तांतू येवन घेवन भागी घेवचे अवकाश दिलो। कशी म्हणारे 100 नामारी देवाला अर्चन जातना प्रदक्षिण काण नमस्कार घालेत मागीर ताजे पशी फुडें ते संकल्प करचे म्हणून तुम्ही येतना सकाळींची कर्कट इत्यादी खायनासी स्नान करून शुचिरभूत जावन घेवन संध्यावंदन इत्यादी करून घेवन तुमगेल घरकडचे ताटीचे पोट इत्यादी घेवन त्या पूजन जावचे तसले जाग्यार येवन बैसुका भटमाम सांगताची तेन्ना संकल्पा वेळार तुमगेले गोत्र नाम नक्षत्र तुमगेल घरकडचे बायलेले चिरडुवाले नाव नक्षत्र सांगच्याक अवकाश आसा। तुम्ही जी तुमकां भटमामान सांगतना त्या मनान तूं स्मरण करून घेवन ताजे उद्देशार संकल्प करून घेवन तुम्ही स्किना ह्या नमस्कारांत तशीं जी तागेले प्रार्थनेन तूं तागेले पुजेन तूं तुम्ही भागी जावच्याक अवकाश आसा। तशी बायल मनशांक तांतू जाल्यार 100 अजादी देवता म्हणून सर शिवशुमाराद देवता म्हळ्यार सूर्यांतर्गत अजादी देवता म्हळ्यार चंद्रांतर्गत हे 100 देवाले नाम सांगतची प्रदक्षिणा नमस्कार पुष्पांजली करचे एक व्हड एक भाग्य स्वाम्याल अनुग्रहारी हे शिवशुमार चक्र पूजने वेळार आमक सगळ्यांक समाजाच्या हांक स्वाम्यान स्किना एक अवकाश दिला। केन्नाय आमी जिवनांत गुरुल उपदेश मान्य करका इत्या म्हळ्यार गुरुन कसन सांगला त्या शिष्य समुदाया बरेपणा तरी आमगेल स्वाम्यान आमगेल सगळी यती परंपरा कशी आसा म्हळ्यार तांणी तांगेल संन्यास दीक्षा तरी सगळे तांगेल जीवनाची आमगेल समाजाक तरी तांणी स्किना त्याग करताची तांगेले कितलेची देहाक परिश्रम आसा तांगेल कितले कामां वतड आसा त्रिकाल पूजन करून घेवन सगळे समाजाक तशींच आमगेल शिष्यवर्गाक हे पेंटेक बरे जावं म्हणून त्या व्यासरघुपतीला मागून घेवन प्रसाद दिचे पुण्या फलान करून घेवन आमगेले समाज इतली सकड अभिवृद्धीक विद्या क्षेत्रांच्या पुरो व्यापार क्षेत्रांच्या पुरो आनी इन्नितर खंयचेय एक कार्यांतच्या पुरो आमी सकड चांग स्थान मान कीर्ती घेतला म्हणजे जाल्यार ताका एक कारणाची आमगेल गुरु परंपरा म्हणून सांगू येता। गुरुविन गुलाम नागद तनका दोरयदण्ण मुकुती म्हणून केन्नाय दास सांगताची गुरुंक गेले गुलाम गुलाम म्हळ्यार तांगेले सेवा कर्नातील मनुष्याले जीवन केन्नाय खंयचेय रूपाचेर पावन जायना की तशी आमकां एक सुकृतींद्र तीर्थ स्वामी सुकृतीन स्वाम्यांक पळयल्ले मनुष्य मस्त विरळ आसच्या पुरो आतां म्हालगड्यान मस्त जनान पळोवन आसच्या पुरो जाल्यार आमी कशी पळोवका म्हळ्यार सुकृतीन स्वाम्याल पुण्यतिथी वेळार स्वाम्यान आमगेल व्हड स्वाम्यान सुकृतीन स्वाम्याल विशयी सांगचे त्या मात्र नाही स्वाम्याले परंपरा स्तोत्रांत स्वाम्याले विशेषता स्वाम्यान त्या श्लोकांत सांगला यत्प्रेक्षणं प्रेक्षक पापनाशनं यद्वंदनं वंदक पुण्यपोषणं यत्सेवनं सेवक भक्तिवर्धनं वंदे सुशीलान सुकृतींद्र सद्गुरून् गै स्वाम्यांक सद्गुरू म्हणून तसले विशेष प्रीती दवरून घेवन आमगेल स्वाम्यान सुधींद्र तीर्थ स्वाम्यान सुकृतीन स्वाम्याले स्तुती केल्या तांतो पळतना सांगता यत्प्रेक्षणं प्रेक्षक पापनाशनं कोण तांकां प्रितीन पळयताची तांगेले पाप क्षणमात्राचेर नाश जातकय यद्वंदनं वंदक पुण्यपोषणं तांगेले वंदन केले निमित्त आमगेले कसले ते वंदनी जावन आशिल्लें सुकृतीन स्वाम्यांक वंदन केले निमित्त आमगेलांत भक्ती वाडून येतकय मागीर यत्सेवनं सेवक भक्तिवर्धनं कोण ते तांगेलें सेवन करताची तांगेलें आराधन करताची तांकां विशेष जावन आशिल्लें गुरुपीठे वैरी श्रद्धा भक्ती विश्वास येता गुरुल अनुग्रह जावका म्हणलें विशेष जावन आशिल्लें आस्था तांगेलांत तो वाडून वता असले सुकृतीन स्वाम्याले विशेष जावन आशिल्लें अनुग्रह आमगेले सगळेच स्किना एक समाजा मेळका
तसं की त्या कालाचेरी आमकां गोत्त न्हू गोत्नासी गुरुचरणाचेरी आमी मस्त प्राद करूनच पुरो आमी आयकूनच जी सुकृतीन स्वाम्यान मस्त कसली एक सांगची म्हणणं आशिल्लें की तांणी उल्लोचें उण आशिल्लें कित्याक म्हळ्यार उलयलेलें आज्ञा परिपालन करणी जालें म्हणून जाल्यार शिष्य समुदायाक ताजे दोश येता म्हणून तशी आमगेल स्वाम्यान कसं केलें म्हळ्यार आदेश म्हणून दिवचे ना उपदेश म्हणून दिवचो उपदेश काण घेतील मनशाक अभिवृद्धी चांग नमनेचे ताजे फल मेळटा आदेश परिपालन करणी जाल्यार शिष्य समुदायाक दोश येता ताजे खातीर आमगेल स्वाम्यान तें एक मना व्हरून घेवन आदेश दिवचो मस्त उणी केलो उपदेश मस्त दिल्लो उपदेश कोण घेतला तांकां सगळ्यांक चांग नमनेचे जिवनांत तांगेल कश्ट वचून घेवन इश्टार्थ सिद्धी जालोलें मस्त उदाहरणां आमगेल समाजांत आसा असल सुकृतीन स्वाम्याले 75 वर्ष म्हळ्यार वज्र महोत्सव म्हणटाची आमगेल्या संप्रदाया प्रकार 25 वर्सांत आमी रजत महोत्सव म्हूण आचरण करचें 50 वर्सांत सुवर्ण महोत्सव म्हूण आचरण करचें 75 वर्सांत 50 वर्सांत आमी अशें वज्र महोत्सव म्हूण आचरण करचें तशी सुकृतीन स्वाम्याले पुण्यतिथीचे वज्र महोत्सवाचे एक संदर्भ आमकां केन्नाय सुकृतीन स्वाम्याल स्मरण जावका ना म्हणून जाल्यार आमगेले कसं की एक तिथी एक दीस येवचो बहुळ पाडवो त्या पाडव्याचे दिवस आमी अशें सुकृतीन स्वाम्याले सगळो दीस आमगेल मनांत तांगेल चिंतन येवका ताजे निमित्त तांगेल अनुग्रह आमकां जाता तांगेल अनुग्रहारी आमगेल स्वामी कितली कीर्ती पावलेची आमगेल समाजाक सुदीन स्वाम्या दिल्लेले सुकृतीन स्वाम्यान तसल त्या सुकृतीन स्वाम्याले ऋण आमगेल समाजाक केन्नाय तिरसूचें जायना तसल निमित्त त्या सुकृतीन स्वाम्याल आराधन कोरका म्हणून व्यास रघुपतीनची स्वाम्यांक मनान दिसून घेवन बेंगळूर शहरां भितर सुकृतीन स्वाम्याल पुण्यतिथीचे दिवस सगळेची वर्स संवत्सर आता परतलो शोभकृत जावन घेवन आता क्रोधी संवत्सर आयला असल हे क्रोधी संवत्सराचे प्रप्रथम जावन आशिल्लें बहुळ पाडव्या ते दिवस परा दिसाचेरी हांगा स्वाम्याले सुकृतीन स्वाम्याले पुण्यतिथीचे एक विशेष जावन आशिल्ली तिथी प्राप्त जाल्या तसल हे एक तिथी ते दिवस शिवशुमार चक्रपूजन आमगेले ज्ञात अज्ञात दोषू कसन असल्यार गोत्तसून गोत्तशी केल्लो तसल कसल अपराध असल्यार देवान माफी करून घेवन गुरुल अनुग्रह आमकां मेळचे तसल एक शिवशुमार चक्रपूजा परा दिसार हांगा करच्याक आमगेल स्वाम्यान अवकाश दिला सक्कड आमगेल समाज बांधवालागी विनंती तांणी सकाळांनी हांगा पेंटे आशिल्ल्यानी सकाळी फुडें हांव तावळी तुमकां ताजे विवर खंयच्या रुपाचेर येवका म्हणून स्नान संध्यावंदन इत्यादी करून घेवन ताटीची पोट घेवन पुरुषवर्गान ब्रह्मचारीन सकडी येवन घेवन तांगेले संकल्प तांगेल करून करयताची तो संकल्प करून तदनंतर थंय बैसून अर्चना तदनंतर देवाले शिवशुमाराले 100 नांव सांगून घेवन प्रदक्षिण नमस्कार कृष्णार्पण इतले सकड करच्याक अवकाश आसा बायल मनशांकय नमस्कार घालचे अवकाश आसा हाका अंत भितर भाग जावन घेवन ह्या पुण्यप्रद जावन आशिल्ल्या कामांत तुम्ही मेळून घेवन तुमगेलें जीवन पवित्र करून घेवका म्हणून ह्या माध्यमा मुखांतर तुमकां हांव सांगच्याक इच्छा पावता आनी एक कसलें म्हळ्यार हें एक शिवशुमार चक्र पूजन अत्यंत विरळ मस्त अपरूप जावन आशिल्ली आराधना स्वाम्याले 90 वेळार ही एक आराधना हरिद्वार क्षेत्रांत केल्या तदनंतर पैची दिसा केलेले केन्ना म्हळ्यार बेंगळुरां भितर स्वाम्याल किना विशेष जावन आशिल्ले असली एक सुकृतीन स्वाम्याल पुण्यतिथीचे तिथी प्राप्ती जालेली ते दिसू ती एक आराधना केलेली स्वाम्याले विशेष अनुग्रहा खातीर केलेले त्या समयाचेर मस्त जनांत तांचो भाग जावन घेवन शिवशुमाराले आराधना स्मरण करून घेवन ताजे एक पुण्याचे एक पवित्रता तांकां मेळून घेवन तांगेल जिवनांत विशेष तांगेल इश्टार्थ सिद्धी जालेलो आसा आयच्या दिसाक तुमगेल्या सकाळी पुनः विनंती परा दिसाचेर जावत तसले शिवशुमार चक्र पूजन हेतू तुम्ही सकाळांनी भाग जावका आनी ताजे पुण्या फल तुमकां मेळून घेवन आमगेलें जन्म म्हळ्यार आमकां प्रारब्ध कर्म म्हण आसता तसल त्या प्रारब्धांत आमी कायका वाचिक मानसीक म्हणल तसले पाप कर्म करताची त्या पापाक एक निवृत्ती मार्गूच हो असल हे एक निवृत्ती करची तसले पुण्यप्रद जावन आशिल्ले ह्या कार्यांत तुम्ही भाग जावन घेवन स्वाम्याले देवाल अनुग्रहाक पात्र जावका म्हणून ह्या माध्यमा मुखांतर तुमकां हांव तिळसूच्याक इच्छा पावता श्री गुरुभ्यो नमः इष्टदेवता कुलदेवता सुप्रसन्ना वरदा भवन्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु।